नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। राज्यात मायनिंग लीज ऑक्शनाच्यो हालचाली सुरू। सूत्रांप्रमाण 17 ऑगस्टाक एका मायनिंग ब्लॉकाची पावणी प्रक्रिया जाता सुरू। पावणेचे प्रक्रियेक लागतले 60-70 दीस। एनडीएचो जगदीप धनखड भारताचो नवो उपराष्ट्रपती। 725तली 528 मतां। यूपीएच्या मार्गरेट आल्वाक पडली 182 मतां। 15 बाद। 11 तारखेक धनखड घेतलो सोपूत। कोट्यांनी रुपयांची दाळ साखर पेड्ड्यार। गोवा फॉरवर्ड आरजी आक्रमक। सरकार म्हणटा चौकशी करता। विजय म्हणटा मंत्र्याचेर कारवाय करात। गोविंद चौकशेक तयार। चौदा महिन्याच्या चलयेचो खून करून आत्महत्येचो यत्न केलो म्हूण आवयचेर आरोप। चिखलेचे बायलेन जुवारी पुलावेल्यान मारिल्ली उडी। डीबीएलच्या कामगारान केली साल्वार। माशेल खांडोळा सेप्टिक टँकान पडलो गवो। 4 वरां अमृत सिंग आनी वांगड्यांचे रेस्क्यू ऑपरेशन। टँकांतल्यान भायर सरताच गवो परत रानांत। लोकांक टोपी घालूंक ऑनलायन फ्रॉस्टरांच्यो वेगवेगळ्यो आयडिया। फेक व्हॉट्सॲप अकाउंटांतल्यान मंत्री अधिकारी सुटूंक ना। 2 सिम कार्ड वाले फ्रॉस्टरवाल्यांचे टार्गेट। आणि सरकार विलिनीकरणाच्या नावार मुळाव्यो शाळा करता बंद। सरकारी शिक्षण क्षेत्र प्रायव्हेटाचे भरीक। आरजीचो आरोप। खबरो विस्तारान। सरकारान मायनिंग ब्लॉकाची पावणी करपाची तयारी केल्या। खण खाते 17 ऑगस्टाक एका मायनिंग ब्लॉकाची बीड उक्ती करूंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात। त्या उपरांत पावणेची प्रक्रिया पुराय करपाक 60 ते 70 दीस लागपाक शकतात। पावणेची प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत खण खाते पावणी जिखतल्या बिडराक संबंधित मान्यताय दितले। आज फाल्यां करून वर्साची वर्सां सोंपली। खण खाते मायनिंग ब्लॉक्साची पावणी करपाच्या तयारेक लागला म्हूण सुत्रां सांगतात। सरकारान खंय 24 ब्लॉक वेचल्यात। खण खात्यांतली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ऑगस्टात पावणेची प्रक्रिया जाव येता। खात्यान पयली एका ब्लॉकाची पावणी करपाची थारायल्या। ह्या ब्लॉकाच्या पावण्या खातीर 17 ऑगस्टाक बीड उक्ती जातली। 45 दिसां खातीर इत्सूक बिडर ताची पळोवणी करूंक शकतात। उपरांत बिडरांक बीड करूंक मेकळीक 60 ते 70 दीस ही प्रक्रिया चलतली। ते उपरांत MMDR कायद्याच्या कलम 8B सकयल खण खाते SSV बिडराक पर्यावरण, रानां, हवा आनी उदका संबंधीत आनी हेर गरजेचे मान्यताय दितले। ही पुराय प्रक्रिया SBI कॅप आनी MSTC पळयता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। एनडीएचो जगदीप धनखड भारताचो नवो उपराष्ट्रपती। 725तली 528 मतां घेवन यूपीएच्या मार्गरेट आल्वाड जिखलो। आल्वाक 182 मतां पडली, जाल्यार 15 मतां बाद थारली। 14व्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर जाल्ले वेंचणुकेन 93% मतदान जाले। 780तल्या 55 खासदारांनी मतां मारूंक ना। 10 तारखेक व्यंकय्या नायडूचो उपराष्ट्रपती म्हूण कार्यकाळ सोंपता। 11 तारखेक धनखड भारताचो 14वो उपराष्ट्रपती म्हूण सोपूत घेतलो। कोविड काळान लोक पेजेक पादिशेर आशिल्ले। अर्थव्यवस्था गलगल्याक आयिल्ली आनी गोंयान कोट्यांनी रुपयाची तूर दाळ साखर पेड्ड्यार। ही वृत्ती शहाजाची म्हूण गोवा फॉरवर्ड आरजीन फोग काडलो। मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री रवी सांगता चौकशी करता। विजय म्हणटा मंत्र्याचेर कारवाय करची। बळीचो बकरो सोदू नाकात। तेन्नाचो नागरी पुरवण मंत्री गावडे म्हणटा कसलेय चौकशेक सामकार वचपाची तयारी। 2.5 कोटींची 242 मेट्रिक टन तूर डाळ सरकाराच्या घाळपणान पेड्ड्यार जाली। उपरांत साखर वेगवेगळ्या गुदावांनी 10.310 मेट्रिक टन साखर विरगळून इबाड। जेन्ना लोकांचे पडिल्ले नासता आनी शहाजहाची वृत्ती येता तेन्ना अशें घडटा म्हूण विजयान फोग काडलो। सर्वसामान्य मनशाक जे धान्य मिळूंक जाय आशिल्लें ते ताणें कुसयलें
आता शुगर कुसयलें सो हेच होच प्रॉब्लेम हो. सो जेन्ना तुका मेंटॅलिटी शहाजानाची येता तेन्ना प्रॉब्लेम कितें जाता, गरीब मनीस आसा हे जगान म्हणटा तूं विसरता. म्हणजे सर्वसामान्य मनशाक पावोवपाचें काम जे सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटाचें आशिल्लें आनी जर तांच्यान करूंक जायनाशिल्लें जाल्यार ताणें पंचायती कडच्यान करूं येता, व्हिडिओक घालून पंचायतीचे लोक करून पावोवपाचे मरे. सो दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. सी, गव्हर्मेंट इज होल्डिंग टू मेनी फंक्शन्स अंडर इट्स आर्म एंड नॉट एबल टू फंक्शन. कुसयतात तुमी जेन्ना लोक पातीचेर आहा हे वस्तूंक. आफ्टर कोवीड वी हॅव हॅड अ बॅड इकॉनॉमिक सिच्युएशन, तेन्ना तूं कुसयता. हो शहाजहां मॉडेल आसलो चड करून हे वेस्ट करपाचें. कित्याक शहाजहां मॉडेलाचो तो हे आसलो मिनिस्टर आसलो तो टॅक्स पेयराचो पयसो. हो शहाजहानाचो पयसो न्हू, नाल्यार गोविंद गावडेचो पयसो न्हू. हो टॅक्स पेयराचो पयसो. त्याची जी दाळ घेतलेली, त्याची जी साखर घेतलेली ती सगळी आयज इबाड जाल्यार वेस्ट करून दवरल्यात. आनी हेचेर बरे भशेन सरकारान एक फेअर वे हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे ऑफिसर जो मिनिस्टर हेका रिस्पॉन्सिबल आसा तेका पेनल्टी जावपाकूच जाय. मंत्री रवी नाईक म्हणटा चौकशी जातली. ती कोरोनाच्या वेळार ती दाळ त्या वेळार घेतलेली ती तूर दाळ, आनी ती तूर दाळ ती आसा पळय ती तूर दाळ ती गुदावांनी उरली कोडे व्हरूं ना म्हणून. आनी ती कित्याक व्हरूं ना कितें आसा पळय ते सगळे तशें आमी इन्क्वायरी करपा जाय. मुख्यमंत्री म्हणटा चौकशी करून कारवाय करतलो. तेजेर इन्क्वायरी करपाक लायल्या. ओके, आनी इन्क्वायरी करून हे आतां इन्क्वायरी करून जो कोणी ते म्हणजे रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही रे ताका पनिशूय केलो वयतलो. विजय म्हणटा कारवाय मंत्र्याचेर करात, बळीच्या बकऱ्याचेर न्ही. आनी सरकार म्हणटा एक्शन घेतलो म्हणून तो एक्शन मंत्र्याचेर आसूंक जाय. अकाउंटेबिलिटी कम फ्रॉम द एट द टॉप, नॉट एट द बॉटम. एकलो कोणाक तरी स्केपगोट करून ना आपल्यान एक्शन घेतली. If not, let them take action. Chief Minister should take action if he is not involved in this. आदलो नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा चौकशेक तयार आसा. खरें म्हणल्यार ऑफिसरांनी सजेशन दिवप आसता, एडवायस घेवप आसता. पूण ज्या वेळाचेर आमी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगतात ही निश्काळजीपणां जी आसा ती आज हांगसर उघड आसा. आनी म्हणून ह्या संदर्भात हांवें म्हाकाय खबर आशिल्लो हो आज नाल्यार केन्ना तरी प्रश्न उपरासतलो. आनी म्हणून सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी जें कितें फॉर्मेलिटी केल्ली आसा ते आय एम हॅविंग एवरी डॉक्युमेंट अबाउट दॅट. आनी म्हणूनच हांवें मागीर ह्यो काही गोश्टी वचना म्हणून हांवें काडूनय उडयलो. कारण आनी मुखार तो मागीर दुसरो जेन्ना डायरेक्टर येयला तेन्ना इन्क्वायरी बसयली. इन्क्वायरी केल्यार सेक्रेटरी जो आसा आतांय तो सेक्रेटरी ट्रान्सफर जाल्ले आसा. हांव कसलेय इन्क्वायरीक चवकशीक वचपाक तयार आसा. म्हाका कांय ना, कारण व्हेरी ट्रान्सपरंट मनीस. म्हाकाय दुख्ख जाल्लें आसा. पूण हांवें कितलो प्रोसेस केल्लो सुरू केल्लो आसा हें बाकीच्या लोकांक कोणाक खबर ना. हांवें तुमच्या माध्यम आनी आय एम ऑन रिकॉर्ड, म्हजी सिग्नेचर आसा. इवन CM हॅज गिवन द एप्रुवल फॉर द ऑप्शन करपा खातीर. पूण ती काही गोष्टी त्या वेळाचेर त्या सगळ्यांनी अधिकाऱ्यांनी त्याची जबाबदारी घेतली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चिखलेच्या एका बायलेचेर आपल्या 14 म्हयन्याचे चलयेचो खून केला आनी आत्महत्या करपाचो यत्न केला म्हूण आरोप. हे बायलेन जुवारी पुलावेल्यान उडी मारली. DBLच्या कामगारांच्या लक्षांत येताच तांणी तिका साल्वार केली. पुलिसांनी तिका GMCन एडमीट केला. पुलिसेन आवयचेर खुनाची केस रजिस्टर केल्या. सकाळी म्हाका आक्षे पुलीस स्टेशना वयल्यान फोन आयलो स्टाफाचो की एक बायल निमिशा गुणी ही जुवारी ब्रिजाक उडी मारतना तिका रेस्क्यू केली. आनी जेन्ना ताणें तिजे कडल्यान इन्क्वायरी केली तिजो घरचो नंबर मेळ्ळो आनी घरा कडेन कॉन्टेक्ट केल्यार आनी एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज जालें की तांच्या घरा कडल्यान की तिजो जो ल्हान एक 14 म्हयन्याची मायनर चली आसा ती घरा कडेन डेड मेळ्ळी. सो अकॉर्डिंगली आमी हांगा हांव म्हज्या स्टाफाक घेवन हांगा आयलो आनी म्हजें कितें आसा ती इन्क्वायरी स्टार्ट केली. आनी तातूंत कळून चुकलें की त्या बायलेन ताच्या आपल्या ल्हान एक 14 म्हयन्याच्या चलयेक मारलें आनी ती जीव दिवपाक गेल्या. सो इन दीस कनेक्शन वी हॅव रजिस्टर्ड अ क्रायम अंडर सेक्शन 302 and section 8 of Goa Children Act, and we are finding the reason behind this crime. So our further investigation is in progress. Presently the lady is admitted in GMC and we are conducting our inquiry to go ahead in this case. सर ते चोडू जर्मनी आलेले काय हालींच शी हॅड रिटर्न फ्रॉम जर्मनी. कितें रिवील जाता? Her husband is working in Germany in one of the companies. So she was there. So presently she had come with her daughter here. Her husband is in Germany.
murders. Depression अशें दिसता? That we don't know. That we are trying to find out what is the reason behind the murder. सो तेणें आपल्या हातीची शीर कट केल्लेली बी ते कितलें खरें? Yes, she had cut the veins of her hand, and that's why she is presently admitted in the hospital. सर वे ऑफ कमिटिंग क्रायम मर्डर कसो केलो? That we will send the body now to postmortem, and from that we will come to know what is the exact cause of the death. सस्पेक्टेड टू बी स्ट्रँग्युलेशन केलें? That we will see. That we will. माशेल खांडोळा एका कॉम्प्लेक्सा फाटल्यान सेप्टीक टँकान पडिल्ल्या गव्याक अमृत सिंहाचे टिमीन भायर काडलो. रेस्क्यू ऑपरेशन 4 वरां चल्लें. टँकांतल्यान भायर सरताच गवो रानांत गेलो. गवो राती वा फांतोडेर त्या टँकान पडला आसूंये म्हूण थळाव्यांचो अदमास. ह्या वाठारांत गवे आनी रानदुकर खंय मोठ्या प्रमाणात आसात. हांगासर एक्चुअली कशें हांवें डेवलप एरिया गेले हांगा प्लॉट जाल्ले आसा, पूण हांगासर एक सेफ्टी टँक आसा ती ओपन आसा आनी त्या खातीर हांगा गवेरेडे हांगासर कित्याक ग्रास येता भरपूर आनी ती खावपा खातीर गवेरेडे येता आनी बाकीची जनावरां हे येता दुकर बी येतात आनी ती सेफ्टी कित्याक येतात ते आनी वता पूण ते तांकां रातचे ते ओपन आहा टँक आनी त्या खातीर रातचो थंय म्हाका दिसता गवेरेडो पडलो भितर. तो दिसचो नासलो एक ते बायलेक दिसलो मातशें शिंगां तेजी हालता ती आवाज करता म्हणून पळयता जाल्यार तो गवेरेडो. अशें कितके टँक आहात जाल्यार कितें आसता फुडें फाल्यां जनावरां ही मुखी आसता ती भितर मागीर घुसपडान मरोंक शकता. आतां दिसलें म्हणा ओके, म्हणजे दिसना जाल्यार मागीर अशें मरत जाल्यार मागीर खूब प्रॉब्लम जाता न्हू एनवायरमेंटाक हें जाता. त्या खातीर गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालून हांगासर कितें तरी एक वॉल हाचें कितें तरी आसपाक जाय. कितें जनावर हें जंगल फुडलें जंगल हें फूल. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लोकांक तोपी घालूंक ऑनलायन फ्रॉडस्टर वेगवेगळ्यो आयडिया काडटात. तातूंतच आतां मंत्री, फुडारी, अधिकाऱ्यांच्या नांवान व्हॉट्सॲप अकावंट करून लोकांकडच्यान पयशे मागपाचे प्रकार घडटा. हालींच मंत्री विश्वजितान ताच्या नांवान फेक व्हॉट्सॲप अकावंट केला म्हूण ट्वीट करून पुलिशेन कंप्लेनूय केल्ली. 2 सिम कार्डवाल्यांचे दुसऱ्या सिम कार्डाचो एक्सेस मेळोवन फ्रॉडस्टर त्या नंबरान व्हॉट्सॲप अकावंट करतात म्हूण सायबर क्रायमाक तपासान दिसला. आपल्या नावान फेक व्हॉट्सॲप अकाउंट केला आणि ताचेर प्रोफायल पिक्चरूय घाला म्हूण हालींच मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून लोकांक म्हायती दिल्ली. उपरांत ताणें सायबर क्रायम पुलिशेंत एफआयआर रजिस्टर करून तो व्हॉट्सॲप अकाउंट डिलीटूय करून घेतलो. खुबशे मंत्री, फुडारी, अधिकाऱ्यांच्या नांवान फेक अकाउंट करपाची हालीं खूब प्रकरणां घडल्यात. तातूंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डीजीपी जसपाल सिंग हांच्या फेक व्हॉट्सॲप अकाउंटाचो आस्पाव आसा. फ्रॉडस्टर असे अकाउंट्स करून मेळत त्या लोकांक मेसेजी धाडून गरज आसा पयशे धाडात म्हणून सांगतात. Most of the people are getting WhatsApp messages from unknown numbers with display pictures or profile photos of senior ministers or other senior government functionaries asking them to transfer money or buy Amazon gifts. I would urge all the people to be very careful while responding to these messages or transferring money or buying Amazon gifts because these are all done by cyber criminals. चडशे लोक 2 सिम कार्ड वापरतात. तातूंतल्या एकाच सिम कार्डार व्हॉट्सॲप अकाउंट आसता. फ्रॉडस्टर दुसरे सिम कार्ड हॅक करून ताचे वयल्यान व्हॉट्सॲप अकाउंट करतात. जाचो नंबर आसता ताकाच खबर नासता ताच्या नांवार आनी एक व्हॉट्सॲप अकाउंट उक्तो जाला म्हूण. These cyber criminals target those people who are using dual SIM cards in their mobiles. Most of the people use one SIM card as their primary mobile number, which they will be running their WhatsApp or any other social media applications, and the second SIM will be used for other purposes, primarily for good internet connection or other reasons. The cyber criminals target these numbers. The people who are generally very careless, they may install some of the applications which are not from any legitimate sources, and these applications are given authority to access their messages or their gallery. Once these applications have their access to the messages, they automatically read the OTPs and pass on this information to the cyber criminals, which uses this OTP to run WhatsApp in their mobile of those numbers which are belonging to the secondary SIM cards of yours. And once they have started WhatsApp, the real owner of the SIM card will not be even knowing that the fraudster is using WhatsApp on his secondary SIM number. लोकांनी खंयचोय ॲप डावनलोड करतना सादूर रावचे. लोक सादूर रावले जाल्यारूच फ्रॉडस्टरांचे सादचे ना.
If a WhatsApp number message is coming, you should at least try to make a call to that number to check the authenticity of the person, whether the same person is there or not. Unless and otherwise the authenticity of the person is ensured, we should not even respond or transfer any money. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सरकार विलिनीकरणाच्या नावान सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद करता, सरकारी शिक्षण क्षेत्र घालता प्रायव्हेटाच्या भरीक आर्जीचो आरोप. बजेटान शाळां खातीर 561 कोटी रुपयांची तरतूद आसा, जाल्यार त्यो बंद कित्याक करतात काय म्हूण प्रश्न. विलिनीकरणा उपरांत राज्यात फक्त 426 शाळा उरतल्यो. गांवांतल्या भुरग्यांक शिकपा खातीर काडचे पडटले घश्टे अशें तांचें म्हणणें. आता 720 स्कुलांतल्या त्या 294 स्कूल्स मर्ज करपाक सोदता, म्हटल्यार ती ऑलमोस्ट बंद जातली आनी उरतली फक्त 426 प्रायमरी स्कूल्स, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल्स. फक्त 426 स्कुलां उरतली. म्हटल्यार गांवांत जे लोक आपल्या भुरग्यांक स्कुलाक पावपाक शकना, जे कामाक वयता, जे शेतान वयता, जेंची भुरगीं थंय चलत स्कुलान वयता, वाड्याचेर शिकता, दनपार जाली स्कूल सुटले येयली घरा, जे चलतूच जाता मॅक्झिमम टायम. आज ते सगळो जो सिस्टम आसा तो ब्रेक करून तांकां खंय तरी तेंचो वाडो सोडून, तेंचो गांव सोडून दुसरे कडेन पयस कितलेशे किलोमिटर पयस तांकां स्कुलान वचपाक कंपल्शन सरकार करता. ल्हान भुरग्यांच्या जिवा कडेन, त्यांच्या लायफा कडेन, त्यांच्या फ्युचरा कडेन हो सरकार खेळ करता. जे प्रायमरी एज्युकेशन तांकां लागींच मेळपाक जाय, हेका लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कितलीशीं वर्सां पयलीं तयार केल्लो, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज खंय ना खंय तरी सिस्टमॅटिकली ही बीजेपी गव्हर्नमेंट ब्रेक करीत आहा. आयज शॉकिंग फिगर म्हटल्यार 900ची 720 स्कूल्स जाता ह्या 10 वर्सांक प्रायमरी स्कूल गव्हर्नमेंट, आनी एडेड स्कूल आसा ती 340 आसा ती 420 जाता, म्हणजे ऑलमोस्ट 120 स्कूल्स वाडटा. नॉन एडेड स्कूल जी आसा, प्रायव्हेट स्कूल्स आसा ती वाडटा, जाल्यार गव्हर्नमेंट स्कूल्स कित्याक बंद पडटा. आनी ही सगळी जी स्कूल आहा तांकां सरकार सपोर्ट करता, नॉन एडेड स्कूलाक पासून सरकार सपोर्ट करता. तेंच्यांनी जी प्रायमरी स्कूल तो बंद करपाक सोदता ना जाल्यार मर्ज करपाक सोदता, तेका तेंच्यांनी बजेट दवरलेलो आसा ऑलमोस्ट 561 करोड. 561 करोड. आता 561 करोड हो तेंच्यान जेन्ना दवरला जाल्यार ही स्कुलां बंद कित्याक करता. तुम्ही इतलो तांकां दवरलो जाल्यार ह्या 561 करोडान तुम्ही स्कुलां चलोवपाक शकना, शाळा चलोवपाक शकना, प्रायमरी स्कूल चलोवपाक सोदिना. मागीर गव्हर्नमेंट सेकंडरी स्कुलाक जो बजेट आसा तो आसा 112 करोड, 112 करोड. आणि असिस्टंट टू नॉन गव्हर्नमेंट सेकंडरी स्कूल्स, गव्हर्नमेंट सेकंडरी स्कुलाक आसा 112 करोड 112, आणि असिस्टंट टू नॉन गव्हर्नमेंट स्कुलाक आसा 1035 करोड, म्हणजे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर. हेच्या वयल्यान इतलेच प्रूव्ह जाता की हो सरकार प्रायमरी स्कूल, गव्हर्नमेंट स्कूल जे आसा, गव्हर्नमेंट एज्युकेशन सिस्टम आसा, नॉट ओन्ली प्रायमरी स्कूल, सगळो गव्हर्नमेंट एज्युकेशन जो सेक्टर आसा तो काढून तो प्रायव्हेटाच्या नाजाल्यार कॉर्पोरेटांच्या हातीन दिवपाक सोदता. मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्णतेचेर उलयता, मात पंचायतींक खऱ्यांनीच आत्मनिर्भर करतले जाल्यार सरकारान फंड आणि पावर दिवंक जाय म्हूण गोवा फॉरवर्ड म्हणटा. काय पंचायती गिरेस्त आसात, मात काय पयशांक सामक्योच पादिशीर. सरकारान स्टेट फायनान्स कमिशन रिवायज करचे, पंचायतींनी वचून डेटा एकठांय करून प्लॅनिंग करचे म्हूण विजय सरदेसायाचो सल्लो. पंचायतीचे इलेक्शन, हे पंचायतीचे इलेक्शन जे जिखतले ते कितें जिखतले. गोंयकारांक अशें दिसता की पंच मेंबराक पोजिशन आसा पूण पावर ना. सोल्युशन इज डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर. डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर आणि डेलिगेट करप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीक, म्हणल्यार हे सोल्युशन घटनेचे अनुसारान, घटनेचे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस इज द सोल्युशन. दर प्रमोद सावंत जे परते परते आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण नाव घेता, आता आम्ही आत्मनिर्भर पंचायती करूया, स्वयंपूर्ण ग्रामसभा करूया. आणि हे करपा खातीर डिव्होल्युशन ऑफ पावर्स आमदारांनी तांकां दिवचेच पडटले की स्टेट फायनान्स कमिशन रिवायव करचे आणि स्टेट फायनान्स कमिशनान रिपोर्ट प्रेजेंट करचो हाऊसाक एट द अर्लियस्ट. डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कमिटी, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणटा त्यो स्ट्रेंथन जावच्यो
आनी ताणी एक 5 वर्सांचो डेव्हलपमेंट प्लॅन आनी एन्युअल डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रेझेंट करचो लोकां खातीर. सरकारान तांकां टेक्निकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव सपोर्ट दिवचो हे प्लॅन इम्प्लिमेंट जावपा खातीर. आनी स्टेट फायनान्स कमिशनान एक म्युनिसिपालिटीक एक पंचायतीक विजीट करचें आनी थंयच्यान डेटा कलेक्ट करचो आनी फीडबॅक दिवचो. आनी हिंटरलँड पंचायती आहा, आतां थोड्यो पंचायती अश्यो आहा कळंगुटे धर नाजाल्यार खंय हांगा पळयलें तें आमचें पर्वरी बी, ह्यो पंचायती उरूंक ना, ह्यो आतां ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी अश्यो जाल्ल्यो आहा. पूण थोड्यो अश्योय आसा हिंटरलँडान पंचायती जाका इल्ले हें ना, ते ग्रांटाचेरूच जगतात. सो असल्या पंचायतीक हिंटरलँड पंचायतीक हायर अमाउंट्स ऑफ ग्रांट्स दिवन तांकां स्ट्रेंथन करचें, हे म्हजो डिमांड आहा. पेडे म्हापशेच्या मल्टीपर्पज स्टेडियमाक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स करचें म्हूण गोवा बॅडमिंटन संघटनेचे मुख्यमंत्री आनी खेळां मंत्र्याक निवेदन. पणजेचे कांपालावेल्या इंडोर स्टेडियमाक खेलो इंडिया सेंटर केल्ल्यान थंय बॅडमिंटन प्रॅक्टीस करूंक ट्रेनिंग घेवंक वचपी प्लेयरांक खंय त्रास जावंक लागला. इश्यू तडीक लायता म्हूण खेळां मंत्र्याचें उतर. कांपाल स्टेडियम सगळे जाण आसतले गेले 3-4 डिकेड्स जाले ते पब्लिका खातीर आसा, ते गोंयच्या प्लेयरांक खातीर आसा, स्टेट प्लेयर्सां खातीर आसा. RCC थंय कोचिंग जाता, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचोच ओन प्रोग्राम आसा RCC ट्रेनिंग, जे इतली वर्सां चलत आसा. तशेंच असोसिएशनाचे एक्टिविटीज कांपाल स्टेडियमार चलतात. आनी आज गव्हर्मेंट खेलो इंडिया सेंटर कांपालार शिफ्ट करपाक म्हणजे घालपाक सोदता. ताजेर आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केला की तुमी तो खेलो इंडिया सेंटर जो आसा तो पेडेम शिफ्ट करचो. पेडेम मल्टीपर्पज इंटरनॅशनल क्वॉलिटी स्टेडियम आसा आनी त्या स्टेडियमार जागो व्हडलो आसा, त्या स्टेडियमार वेगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, इंटरनॅशनल लेवल फॅसिलिटीज आसा. खेळा मंत्री म्हणटा कंपाल स्टेडियम खेलो इंडिया खातीर कायमस्वरुपी सुवात न्ही, पेडे अजून काम चालू आसा म्हण सध्या शक्य ना. बॅडमिंटन संघटनेचो इश्यू सोडोवपाचें उतर. अजून पर्यंत बॅडमिंटन असोसिएशन असो तरेचो म्हजे कडेन तरी मुद्दो केन्नाच उपस्थित केला ना, ही एक पयली गोष्ट आसा. ह्या संदर्भात हांवें असोसिएशनाची बैठकूय घेतिल्ली आसा, पण ह्या संदर्भात ह्या विशयाचेर केन्नाच कोणी चर्चा केली ना. जरी आमी पणजे कांपाल स्टेडियम इट वोंट बी अ परमनंट एक्सलन्स सेंटर, आनी एक्सलन्स सेंटर जे आसा पळय न्ही ते पेडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेरूच आमी चोकआउट केल्ले आसा. थंय खंयची डिसिप्लीन आमी आसतली. सेकेंड जे सेंटर जे आसा किंवा थर्ड सेंटर जे आसा ते म्हापसा पेडेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर आमी ऑलरेडी तेजे आराखडो तयार करतात. प्रत्येकाची ज्यो मागणी ज्यो आसा, प्रत्येकाचे जे विचार जे आसा ते आमी घेतले, विचारांधारीन घेतले आनी तेजे नंतर आमी तोडगो काडटलो अशें ह्या वेळाचेर म्हाका त्या स्टेटमेंटाचेर उलोवपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू, शिरीश कुंकळकर आणि क्लायव्ह आल्वारेज. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.